वास्को पुलिशेन बेरेस्तारा धाड घालून दाबोळेच्या एका तरणाट्याक गांजा सयत धरला. वास्को पुलिशेक गांजा विकपी एका मनशाबद्दल म्हायती मेळिल्ली. त्या प्रमाण वास्को पुलिसेची टीम धाड घालपाक गेल्ली तेन्ना थंय वास्को बायणां रावपी 27 वर्सां पिरायेच्या सय्यद इनामदाराक सुमार 50,000 रुपया किमतीच्या गांजा सयत धरला अशी म्हायती उप अधीक्षक सुनीता सावंतान दिल्या. प्रायर इन्फॉर्मेशनाचेर रेड मारिल्ली आसा आनी एकल्या मनशाक ताब्यात घेतिल्लो आसा. तेजें नांव जावन आसा सय्यद जाकीर इमामदार, son of Shahid Imamdar, aged 27 years, resident of Alto Daboli near railway bridge. आणि हाच्या पोझिशनांतल्यान 508 ग्राम गांजा वर्थ ₹50,000 हो आमी सीज केल्लो आहा वास्को पुलीस स्टेशनात. आरोपी सय्यद जाकीर इमामदार हाका अरेस्ट केल्लो आसा आनी आतां ताका कस्टडीन व्हरतले.